सौम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणटाना कितलो वरतो संतोष आमकां भक्तांचे सभेन तुजी स्तुती करू केदो वरतो आनंद आमकां चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो सद्या काळाच्या 15व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं लोक बंद जाल्ल्यो इगर्ज्यो परत उक्त्यो जाल्यात मात्र काही थोड्यांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक कोरोनाची लक्षण आसलेल्या भाव भयणींक तशेंच भुरग्यांक मिसाक येवंक साथ दिना असल्या सर्व गरजेवंता भावार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. फिरगेजकारां खातीर परगांवांत असल्या भाव भयणी खातीर गरजेवंतां खातीर आनी विशेश करून मिसाचें बलिदान भेटोवंक आशयतल्या सर्व भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतले. हांव ह्या संदर्भार अर्गासन भेटयता फॉबी आनी जेसी मेंडोन्स दोगा खातीर मरी मायक आनी जेजूच्या मनाक अर्गासन भेटयता मेल्विन सिक्वर आनी लिन्सिया नोरोना थंयसावन पसून मिस भेटयता विना कॅस्टलिनो दुबाय देवतीन आयरीन जिसस हेच्यात मिस दिता जुलियना फेर्नांडीस सुरतकाल 60 वर्सांच्या जल्मदीस संदर्भी मेरी फिलोमेना डिसोसा हिच्या जल्मदीस संदर्भी अर्गासन भेटयता रॉबर्ट डिसोसा आनी कुटुंब तुमकुरू देवतीन रॉबर्ट टी वेगस हेच्यात मिस दिता लिल्ली मस्करेनास देवतीन रॉबर्ट टी वेगस हेच्यात मिस दिता रम्या सिक्वेर आनी कुटुंब अर्गासन भेटयता अनिल सिक्वेर आनी कुटुंब देवतीन लोलिन टेल्लिस हाच्या मरणाचो 40 वर्सांचो उडासकण मिस भेटयता युला टेल्लिस बेंगलुरू देवतीन डॉक्टर फ्लॅसिड डिसोसा हाच्यात मिस दिता फ्लाविया टेल्लिस आनी कुटुंब बेंगलुरू देवतीन ग्रेटा कुटिनो हेच्या दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून मिस दिता अगस्टीन कुटिनो आनी कुटुंब देरेबैल देवतीन सिल्वेस्टर डिसोजा जत्म्याक मिस दिता सिसिली आनी ब्लांच डिसोजा आनी कुटुंब बेळवाई अर्गासन भेटयता अमित रॉयल सालिस जल्मदीस संदर्भी बेळवाई देवतीन जोकिम जे फेर्नांडीस आनी जस्पिन जे फेर्नांडीस जत्म्याक मिस दिता लुईस आनी फ्रांस्किना एल्वन पिंटो कल्याण मुंबई हिरेद्यां पसून मिस भेटयता बरें आपणाचें घर जागो बऱ्या मोलाक विकूंक हेच्या हिरेद्या पसून एक मिस दितात. तशेंच बरी जिणी संगाती मेळच्या हिरेद्या पसून एक मिस दितात. तांचे हिरेद्या पसून आमी मागया. अर्गासन भेटयता बऱ्या भलायकी लाभलेल्या पसून अर्गासन भेटयता लायनल पिंटो कुलशेकर मंगळूरू देवतीन उर्बन डिकोस्ताच्यात मिस दिता सिल्वेस्टर डिकोस्ता आनी कुटुंब साकिनाका मुंबई अर्गासन भेटयता मनीषा आनी ट्रीजा फर्नांडीस कॅनडा देवतीन लुसी डिसोच्यात मिस दिता मायकल आनी ट्रीजा फर्नांडीस तोट्टम
देवदिन एलिझा तावरोच्या मरणाचो पयल्या वर्साचो उडास कडून मी स्थिता नासरेत कल्याण मुंबई हे सरीते बसोत मागे आम्हा समजता बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयला उडास कडून तांचे बसोत आमी मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव असो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो सुमयेचें मिसांव आमकां करूंक सुमय आज आमकां आपोण दिता. सुमयाचें मिसांव करता आसतना आमी कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें कशें आसचें कशें रावचें ह्या विशयान चिंता करची गरज ना. सुमयेचें मिसांव करतना सुमय आपणे आप आमकां कुमक करता आमकां वाट दाखयता आमकां आदार दिता आनी ताच्या वावरांक कितेंच उणें जायनातलें बरी पळयता म्हणलो एक बरवसो आयच्या सुवार्थेंत तो आमकां दिता. असल्या बरवशान बरोवन सुमयाचें तें मिसांव फळां दिगपणी करूंक सुमय आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. इतर काळचा मनान हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ सुमया तुजें मिसांव कुशेन निस्वार्थीपणी करूंक तूं आमकां उलो दिताय. जायते फावटी आमी स्वार्थी जाल्ले आसां. ह्या मिसा वेळार मोसरे जाल्ले आसां. ह्या मिसा वेळार आमी वायट चिंतून हेरांच्या दुखाक कारण जाल्ले आसां. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बगसणें मगोन म्हणटा हांव सुमया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उर्बेन आमी मिसांव करूंक जाय आनी ह्या मिसांवांत जय जोडूंक जाय म्हूण जेजू आमकां आपोण दिता. पवित्र स्थानांत जेजूच्या पाटला उतार आमी जाल्या तरी तसली उर्बा मिसांवा उरांत आमी दाखयल्ली ना. मिसांवा उर करतल्या सांगा दिल्लो ना. ह्या मुखांतर सुमयाक आमी दूख दिल्लें आसा. बगसणें मागोवन म्हणटा हांव सुमया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सुमयेच्या मिसांव वेळी सुमयाक प्रमुख जागो दिवंक सुमय आमकां आपोण दिता. जर तर आमी संवसाराक वा संवसारा फाटल्या संगतींक आमी सूड गुमान दिल्या तर आमी आमच्या मिसांवांत सई जोडिना नुकसान आमी अनुभव करता. देखून सुमयाक पयलो स्थान दिवन सुमया खातीर चिवंक सुमया खातीर मरोंक सुमया खातीर वावरूंक सुमय आज उलो आमकां आपोण दितना जायते फावटी आमी स्वार्थी जाल्ले आसां. सुमयाक आमी तिरस्कार केल्लो आसा. सुमयाच्या मिसांवांत आळसाय दाखयल्ली आसा. सुमयाच्या मिसांव नाका म्हूण आमी पळापळ घेतिल्ली आसा. ह्या फसोत सुमयाक आनी पयल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बगसणें मागोवन म्हणटा हांव सुमया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेता देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्य येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता
सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागे मारून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बोरदोळे दांपून आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इरेद्यां खातीर विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यान तुझ्या सताच उजवाड तूं दाखयताय ह्या जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणयेचे सालीन क्रिस्ती बाबाताचेर आडवयता तें पयस करूं आनी उबावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमोसाच्या पुस्तकांतले वाचप आमाजियान आमोसाक म्हळें दृश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतां परतून वच थंय तुजे ग्रास सोड आनी प्रवाद कर पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका कित्याक ए रायाचे पविस्नान राष्ट्रीक मंदिर आमोसान आमाजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एक प्रवादसो शिशी न्हय हांव फकत एक गवली आनी रुंबड रुखासो सांबाळणार पूण हांव इंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेश्वर म्हाका आपयलो आनी म्हळें वोस आनी म्हजे परचे इस्रायलाक प्रवाद कर देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता ताचें बेबिरांत आसलेल्या ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत बसतेली तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटता नीत आनी शांती एकामेका रावन धरता विश्वासीपण भुमींतलें उपजतेले नितीवंतपण सर्गातां नदर घालतेले तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर सांत पावलोन एफेस घरांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप भावो भयणीनो हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटान
सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ताजे समोर आमी भाग्यवन आनी खातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान ताजी खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताजें येवजण क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां आमकां सोडवून लाभल्या आनी इतल्या उदंड आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचे गोट ताणें आमकां आतां कळीत केला निर्मेल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांतय एकवटाक हाडच्यो ही स्थिती ताजी येवजण देव आपल्या येवजणाच्या शेवटांनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यान क्रिस्तांतय पयले बरवो सदर आसलेलीं आमी ताज्यो महिमेक होगलीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां उपरांत तुमी हेर जातींच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्थ आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावर्त दवरले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्रात्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात आपले म्हूण करून घेतिल्ल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हूण तयार केल्ले दायज आमकां लाभतले म्हूण पवित्रात्मो मुंगट देणे कसो दिला तोच देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाचे महिमेक स्तुती जावं देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडूं अशें कसल्या बास बरवशा तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून ससी आपयले आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवना दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी वरिनाये बुद्धी जावं पोतें जावं वा चिरयेंत दुडू जावं घेनाये पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर वरिनाये ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षांत त्या घरांतलें भायर सरना असो सर त्याच घरा रावा आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरन वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापडा अशें ते भायर सरन वचोन पातकेजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले ताणें जायत ते देवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो ह्या विशाल संवसारांत मनीस जायतो प्रगतीच्या पावंडाक पावला जायती बदलावण संवसाराची जाल्या
मनशाचे जिविती जायते बदलले आमकां दिसता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मनीस मनशाचेर अधिकार चलोवन, मनीस मनशाचेर जुलम चलोवन, मनीस मनशाक कठिणायेन चलोवन आपणें सूख भोगचें आसा, आपणें ग्रेस्तकाय जोडची आसा, आपणें स्थानमान जोडचो आसा, आपणें अधिकार चलोवचो आमकां दिसून येता. संवसारांत तशें घडटा कित्याक मनीस स्वार्थी जाता, मनीस खोटो जाता, मनीस देवसार जाता. देखून आयच्या सुवातेचेर जो म्हणटा देवसार सोडोवची पदवी म्हणजे खोटेपण दावडोवची पदवी तुमकां दिवन धाडटा. तुमी आख्ख्या संवसाराक वचत जाय आनी मनशां मदें आशिल्लें तें खोटेपण हुमटून उडयसय. मनशां मदें आशिल्लो तो देवसार तुमी दावडयसय आनी तो व्हडलो तुमी तुमचे मिसांवांत जैत येवन जातल्यात. विलपीचें फद आसा, खंय तावन खंय पावला सोम्या तुजो संवसार, आतां मनीस जाला देवसार, संवसार जाला यमकोंड, संवसार जाला यमकोंड आनी मनीस जाला देवसार. कित्याक न्यायनीत हांगासर कोण वोंगता, सगळें पयशांनी सुकता, पूत बापायचेर उडता, न्याय सुकता, आवय दुवेक विकता. म्हणून विलपेचें पद आसा. जायते पोटी हें सत जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून असलें खोटेपण समाजेन जायतें आसा. जाणारी मनीस तें जाणा आशिल्लें तें जाणा नासलेल्यांक तें जाणा करूंक शिकोवंक ते फुडें सरनात. जायते व्हडले मनीस, जायते अधिकार आसलेले मनीस अधिकार नासलेल्या मनशां लागीं जुलुमायेन चलयतात. जायत्या लोकांक अधिकार आसलेले मनीस अंधकारान दवरतात, तांकां सवलतो दिनात, तांकां जावं मेळोवंक आसची ती फेसिलिटीज मेळनातले बरी करतात, तांकां मेळोवंक आसल्यो सवलत्यो मेळनातले बरी करतात आनी तांकां उक्तावणां काडिनात, तांकां दामून दवरतात. ती दुबळीं जालीं तर आपूण ग्रेस्त जातलो, ती दुबळीं जालीं सर आपूण अधिकारार आसतलो, ती दुबळीं उरलीं तर आपणाचें नांव वर्तें जातलें. म्हणून तसले स्वार्थी चिंतपाचे मनीस असले लोकांक अंधकारान दवरतात, असले लोकांक कश्टान दवरतात, असले लोकांचेर जुलूम चलयतात, असले लोकांची हक्कां तीं आपणाची करून घेतात, तांकां ती हक्कां लाभनातली बरी पळयतात आनी तांकां केदींकच वयरूंक सोडिनात. आनी असले लोकां मदें वावुरचें मिसांव वावर करूंक जेजू आज आमकां आपोवणी दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संत भक्ताच्या चरित्रेंत आमी गेल्या जाल्यार जेजूच्या जिवनपणाच्या त्या घडीतावन आज पर्यंत आमचे फुरविले संत भक्त असलेच वावर करून मार्तिराचे मरण मेल्ले आसात. दुबळ्या धाकट्या मदें, दुबळ्या धाकट्या लोकां मदें लोकांची हक्कां उरोवच्या दिशेन, लोकांची हक्कां उरोवच्या दिशेन तांणी तो वावर केल्लो आसा आनी लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर निरंतरी ते वावरलेले आसात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मंगळूरची परिस्थिती सुमार 500 550 600 वर्सां फुडें आमी गेल्या जाल्यार कितें आसलें. म्हज्यात ल्हानपणाच्या काळार समघट्ट नळ्यांची घरां नातलीं, कोरवांची घरां आसलीं, समघट्ट संख्ये नातले, समघट्ट रस्ते नातले, समघट्ट इस्कॉलां नातलीं, हायस्कुलां नातलीं, कांय एणे तेणे प्रायमरी इस्कॉलां वा लोअर प्रायमरी इस्कॉलां आसलीं, ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಸಲಿ ಕೈ ತೋಡೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ आणि कहीं एणे तेणे अप्रूप एणे तेणे पेंटेंत कहीं हायस्कूल आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार मेळ्ळें. समघट्ट रस्ते नात, समघट्ट संख्ये नात, खंय तरी इंदाच्या रुखाची, इंदाच्या माडाची पांपाळी वा तळट्याच्या माडाची पांपाळी वा इतर रुखाची पांपाळी घालून
कणयो उतोरन वचो जें आसलें व्हड व्हड आसा जाल्यार व्हडांतल्यान देंवन उतरोन वचोचें आसलें न्हंयच्या आलतोडीच्या लोकांक पलतोडी वचोंक जायनासलें पलतोडीच्या आलतोडी पावसिल्ल्या दिसांनी वचोंक जायनासलें असली परिस्थिती आसली मात्र न्ही आमच्या घरांनी करंट नातुल्लो आमच्या घरांनी टी व्ही नातल्ली आमच्या घरांनी फोनां नातल्लीं आमच्या घरांनी कांयच ओडलें कांयच नातल्लें आमच्या ल्हानपणाच्या काळार 65 वर्सां फुडें कितें आसलें जावयेत सडावतो रानांत वाघ बोलपेत आसली मनजात आनी दुबळो लोक समा आंगार वस्तूर घालूंक तांक नातल्लो रानांत वालीच्यो बाटयो वळतले आनी कांय थोडे गाद्यांत भाताची कृशी करतले कुंबेरेंत तरकारीची कृशी करतले कांय थोडे आमचे मालगडे वावूर नाशिल्ले आनी असल्या परिगतेंत युरोपाचे कांय थोडे मिशनरी आमच्या भारताक येतात युरोपाचे गोरे कातीचे थंडेच्या गांवांनी वस्ती करून आशिल्ले ते आमच्या दगीच्या गांवाक येतात काळ्या कातीच्या लोकां मदें ते वस्ती करतात तांचें खाण जेवण दुसरें तांची जियोवची रीत दुसरी तांची भास दुसरी तांची संस्कृती दुसरी तांची काली ती दुसरी तांची चिंताप दुसरें सगळें दुसरें पण आपणायलेले ते आमच्या भारताक येतात जावं पुरो आरुवा जावं पुरो नारवी जावं पुरो एडेतेणे आमच्या हळ्ळेंनी ते वस्ती करतात जावं पुरो फादर कोटी फादर गविराग फादर फ्रास साहेब तसले याजक पुर्विले हांगासर येतात वस्ती करतात आनी आमच्या सांगात आमच्या मालगड्या सांगात रावतात आमच्या मालगड्यांची भास शिकतात आमच्या मालगड्याच्या कोडक्यांत जियेतात आमच्या मालगड्यांचें खाण जेवण सेवतात आमच्या मालगड्यांची जिणी रीत पाळतात आमच्या मालगड्यांची संस्कृती पाळतात तांचे सवय एक जातात आनी सोम्याचे मिसांव परगट करतात ते फकत भावार्थ मात्र दिनांत भावार्थाच्या देण्या सांगता उरलें जायत्यो संगती त्यो दितात जावं पुरो मनशाच्या उदरगतेक प्रमुख रितीन उपकारची ससली एक संगत आसा ते शिकाप मनीस शिकपी जाता तेन्ना मनीस बदलता मनीस परिवर्तन जाता मनीस प्रगतीच्या पावंडाक पावता देखून आमच्या युरोपाच्या मिशनरींनी पयल्यान पयलें ह्या अनपड म्हणल्या गांवांत ह्या अनकर भरलेल्या गांवांत ही दुबळेकाय भरलेल्या गांवांत कश्टांच्या वावटीच्या जिविताच्या गांवांत ह्या काळोखाच्या गांवांत ते हांगासर इस्कलां सुरू करतात इस्कलां मुखांतर कांय तरी इल्लेशें शिकप दिवन तांकां तांच्या पांयांचेर उबा रावचें बरी ते करतात देखून इस्कलां सुरू करतात इस्कलां सुरू करून तांकां लोकांक इस्कलां हाडून कांय तरी शिकप दिवयतात शिकप दिवन तांकां तांच्या पांयार उबे रावचें बरी करतात कांयली जिवितांत बदलावण कांयली जिवितांत प्रगती हाडचे दिशेन ते वावुरतात अशें ते मनशाच्या आत्मीक वाडावळीक मनशाच्या लौकीक वाडावळीक कारण जातात आनी मनशाच्या सर्वोत्तमक अभिवृद्धीक ते कारण जातात मनशाच्या हक्कां खातीर जिवंक मनशाच्या शिकपा खातीर मनशाच्या वाडावळी खातीर मनशाच्या गना खातीर आनी मना खातीर जिवंक ते फुडें सरतात जियेशें ते करतात पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलो मिसांव वावर जावन आसा सोम्याचो फकत भावार्थ दिवचें मात्र सोम्याचें मिसांव वावर न्ही बगार एका मनशाच्या उदरगते खातीर सर्वोत्तमक रितीन वावरचें जावन आसा मिसांव वावर आनी तें करूंक सोम्या आज आमकां उलो दिता पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो वावर करतना कश्ट अनवरां दगदणी खंडीत मेळटात देखून जेजो म्हणटा म्हज्या पासो तुमकां कश्ट सोसूंक दगदणी सोसूंक अकमानाचें मरण सोसूंक तुमकां मेळत तरी तुमी निराश जावचे न्ही तुमी बेजार पावचे नेमी तुमी संतोश बरी जायची कित्याक सर्गेच्या राजांत तेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा म्हणटा सोमी ह्या दिसांच्या पेपरांनी आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या दिसां फुडें जेजवीत याजक
मनादीक बाप स्टॅन स्वामी तो देवाधीन जालो, आस्पत्रेंत देवाधीन जालो. ताका 83 वर्सां प्राय. 6 म्हयन्या फुडें ताका तो एक आतंकवादी, तो एक नक्सलाईट म्हणून बिरूद बांदून देशद्रोही म्हणल्या बिरुदा ताका कैद केल्लो. कित्याक ताका तसलो बिरूद मेळ्ळो? कित्याक म्हळ्यार तो दुबळ्या धाकट्या लोकां खातीर वावूर नासलो. झारखंडच्या आदिवासी लोकां खातीर आपलें सगळें जिवीत लगभग 30 वर्सां ताणें वावुरलेलें आसा, सेवा दिल्ली आसा. दुबळ्या आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर, दुबळ्या धाकट्या कश्टतल्या लोकांच्या हक्कां खातीर, तांच्या बऱ्या जिविता खातीर तो निरंतरी वावुरलेलो आसा. तांच्या हक्कां खातीर झुजिल्लो आसा निरंतरी. ताणें कोणाची कुनी केल्ली ना, कोणाकय तिरस्कार केल्लो ना, कसलेंच ताणें विरोध वायट केल्लें ना, वा देशाक खंयचेंच वायट करचें ताणें काम केल्लें ना. दुबळ्या धाकट्या लोकां खातीर ताणें सेवा दिल्ली. दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां उरोवच्या दिशेन तो वावुरलो. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ताका कैद करतात. पळया, कैद करतात. जैलान तो आसा 83 वर्सांची प्राय. ताका फ्रँकिन्सन पिडा आशिल्ली. ताका हातांत ग्लास वा लोटो दवरूंक जायनासलें, कमतालें, उदक सगळें सकयल पडटालें, च्या दिल्ली सकयल पडटाली. देखून ताणें रिक्वेस्ट केल्लें, म्हाका एक स्ट्रॉ दी जय, स्ट्रॉंत हांव तें पियेतलो, म्हाका स्ट्रॉ दी जय म्हणून. आनी तांणी कोर्टाक अपील केलें, पूण कोर्टान 20 दीस काण गेले ताका जजमेंट दिवंक. 20 दीस पर्यंत ताका स्ट्रॉ दिवंक ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तवळ जामीन अर्जी अप्लाय केली तरी ताका जामीन मेळोंक ना. फाटीं घाली. तारीखे फाटल्यान तारीख दिली. आज जामीन मेळटा, फाल्यां जामीन मेळटा म्हणून तो राखून नासतना ताका कोरोना पिडा लागता. कोरोना पिडेन तो कश्ट नासतना ताका आस्पत्रेंत ताका थंयसर एडमीट करतात. मुंबयच्या होली फॅमिली आस्पत्रेंत ताका दखल करतात. आस्पत्रेंत तो थंयसर चिकित्सा घेवन आसतना थंयसर परत आस्पत्रेंत तो जामिनाक अर्जी घाल्ली, पूण अर्जी ती मंजूर जावंक ना. जामिनाची अर्जी ती वादविवाद करच्या हंता पावतना तो संवसार सांडून देवाधीन जालो. 83 वर्सां प्रायसो एक उतर प्रायसो यासक आतां आपल्या निमाण्या अंतकाळार 30 वर्सांचें लगभग जिवीत ह्या दुबळ्या कश्टतल्या लोकां खातीर जियोवन, तांच्या फाटल्यान ताची धांव धांवन, तांच्या फाटल्यान ताचें झुजोवन, ताच्या फाटल्यान ताचें सगळें जिवीत समर्पण करून जंय तसो मुकूट सोडच्याक तो उतरून गेलो. पळया, ताचें मिसांव आयच्या सुवार्थेक सरी जाल्लें मिसांव, देवसार दवंडोवची, खोटेपण दावंडोवची, खोटेपणाचेर जैत व्हरची, ती वर्ते मिसांव घेवन तो आपलें जिवीत तो जियेलो, आपलें झूज तो झुजलो. जंय तसो मुकट खंडीत ताका फावो जाला म्हज्या मगच्या भावानो भयणीनो. पूण तो त्या मिसांवाक तो खंडीत आखेर पर्यंत विश्वासी रावलो. जैलांत 83 वर्सां प्राय पर्यंत तो विश्वासी रावलो. निमाण श्वास सोडता पर्यंत तो विश्वासी रावलो. दुबळ्या धाकट्यां खातीर क्रिस्ताक एक साक्ष जालो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तसलें मिसांव बावार्थाचें मिसांव, तसलें मिसांव सताचें मिसांव, तसलें मिसांव खंडीत जैत जोडचें मिसांव जावन आसा. आज जायत्या जाणांची काळजां मनां दुखतात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. फादर स्टॅन स्वामीच्या मरणा वरवीं जायत्या जाणांची काळजां आज दुखतात, मनां दुखतात, काळजां बेसां जातात. कित्याक सता खातीर, निती खातीर, पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावुरलो मनीस आपल्या अंतकाळार तसल्या एक कठीण परिस्थितींत मरण पावता न्हय म्हणली एक बेजाऱ्याची गजाल. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असल्या संदर्भार सत असत जाता, नीत अनीत जाता आनी बरेपण असलें वायट जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देवसार हांगासर असलो खेळ खेळटा की सताक जिखूंक सोडिना, नितीक जिखूंक सोडिना आनी प्रते रितीन बरेपणाक बरें करूंक सोडिना. जेजूच्या काळार सेन्स जालें सता खातीर हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हणल्यार त्या सताक अनितीन असतान
खुर्साचें मरण मारशें केलें त्या नितीक अनितपणान खुर्साचें मरण दिवेशें केलें आनी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असलो देवसारा विरोध असल्या सैताना विरोध सृश्टी गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर आयच्या सुवार्तेंत देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो खंयसर कपटपण आसा खंयसर खोटेपण आसा खंयसर वायट आसा थंयसर आमी सता खातीर उबे रावंक जाय सोम्या खातीर आमी उबे रावंक जाय सोम्या खातीर आमी झुजोवंक जाय म्हणटा देवाचें उतर देखून हें मिसांव फकत याजकांचें फकत धार्मीक भावा भयणीचें फकत मिशनरीचें न्ही पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्या भावा भयणीचें मिसांव हें पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्या भावा भयणीचें कर्तव्य हें कित्याक पवित्र स्नानांत 3 तरांचें मिसांव याजकपणाचें मिसांव आनी तें देवा आनी मनशा तें संबंद उरता करचें मिसांव मागण्या रुपी प्रवादपणाचें मिसांव सता खातीर निती खातीर वावुरचें मिसांव सता खातीर निती खातीर वावुरचें मिसांव प्रवादपणाचें मिसांव आनी रायाळ मिसांव आपल्या ताब्यान दिल्ल्या त्या लोकांच्या सर्वोत्तमक अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थीपणे वावरचें मिसांव हे 3 तरांचें मिसांव आमी करूंक जाय देखून हे मिसांव आमी ल्हानपणार स्विकार करतना आमी नेणार आसल्या देखून आमी जायते पटी म्हणचें आसा पवित्र स्नान दितना म्हाका कळीत नातलें पूण कळीत आसतना तुवें क्रिस्माचो संस्कार जोडलाय आनी तो पवित्र स्नानाचो संस्कार तुवें थीर केलाय थिरवण्याच्या संस्कारांत तातूंत सोम्याचो शिपाई तूं जालाय सोम्या खातीर सोम्याच्या मिसांवा खातीर सता खातीर निती खातीर आपूण वावुरतलें म्हणली भास तुवें दिल्याय आनी त्या भाशे प्रमाणे मरा पर्यंत तुवें जिवंक आसा देखून तुवें म्हणूंक जायना हांव कितें करचें हांव उदकांत आसुल्लो एक तेंबो उदक उदकाच्या राशींत आसुल्लो एक तेंबो उदक म्हणूंक भाताच्या तुप्यांत आसुल्लो एक कण भात हांव कितें करूं शकता म्हणून तुवें म्हणूंक जायना एक सरुणी सोयीर कितेंच करूं शकना जायते सरुणेचेर सांगाता मेळटाना कोयर जाडूंक शकतात कितें करूंक शकतात सरूण मोडोवंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आमचो वावर आमी करूंक जाय म्हजो वावर हांव करतना आनी एकलोचो वावर करतना तो वावर सताचो जाता नितीचो जाता आनी आमी खंडीत सोम्याची मिसांव बळान करूंक शकता तशेंच जो कोण सोम्याची मिसांव धैर्यान करतात तांकां आमी सांगात दिवंक जाय फादर स्टॅन स्वामी देवादीन जालो कितल्या जाणांक ताच्या विशयांत कळीत आसा कळीत तांकां खबर ना पूण कितले जाणां ताच्या विशयांत उक्त्या रितीन प्रतिभटन केल्लें आसा उक्त्या रितीन ताका हें जाल्ली अनित अन्याय म्हणून दाखोवन दिल्लें आसा कांय थोडे एणे तेणें वॉट्सॅपार गी फेसबुकार गी एणे तेणें माध्यमांनी आमकां पळोवंक मेळटा सोडल्यार उरले लोक उरले कोणीच कांयच त्या विशयान उलयनात कित्याक म्हाका कित्याक गरज म्हाका फाल्यां कैद करतीत जाल्यार म्हाका फाल्यां अरेस्ट करतीत जाल्यार देखून म्हाका कित्याक तेंपुरा मेल्ले मरतात आमी वांतल्या पुरो म्हणलें चिंताप आसा जाल्यार असले मिसांव आमी करूंक शकना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमयाचें मिसांव सतान नितीन धैर्यान करच्याक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवाते आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी विरुद्ध विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक जो पवित्र आत्म्या अरवी गर्भे संभोवलो अवंकार मुरयेंतान जल्मलो 5 बिलगातांनी कोसुसले ताका सर जुडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेरलांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्या ती मुत्सबेक रयतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयसबी भक्तांचो एक तारपातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवान पोणस आसनाचें जिवीत आमेन आमी सर देवाचीं भुरगीं सोम्याची मिसांव करूंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणी लाभलां ह्या प्रमाणे आमची मिसांव यथार्थपणी करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बाबाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया तुमचे जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा जेजूच्या मिसांवान वावर करच्या पापसाहेबाक गोळी बापांक आनी याजकांक आनी धार्मिकांक संवसारी संगतीक चड गुमान तांणी दिनासतना जेजूचो सताचो संदेश धैर्यान प्रसार करूंक तांकां तुजी सकत लाभय आनी सर्व लायक वावरत्यांकी आपले मिसांव धैर्यान आनी सतान आनी नितीन करूंक तांकां जायची जाणवाय आनी संगतपण दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आमच्या देशांत सताचें राज्य येवं गरजेवंतां अल्पसंख्यक आनी दुर्बळ्यांचो हुस्को सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकीय मुखेल्यांनी समजून तांच्या गरजां पावोवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे देवसराच्या पासान पडून कुस्तोवच्या वायट सवयांचे गुलाम जावन आसच्या समेस्तांनी
जेजूचो संदेश घेवन सुटका जोडूंक साध्य कर. तुजे सक्तीने आनी तुजे विसलेल्यांच्या मिसां वावरान संवसारांतली सर्व वायट सकत नाश कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समाजांतल्या फिरगजेंतल्या आनी आमच्या भोंवतणेच्या सर्व युवसांनी भुरग्यांनी प्रायवंतांनी आनी पिडेस्तांनी आपली स्वताची जिवीत जिवंक तांकां आदार दी. तांकां राख आनी सांबाळ. तांकां सर्वांक बरी भलायकी लाभय. जेजूचो स्वताचो संदेश तांणी सदांच जिवंक तांकां आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे हे मागणे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या आमच्या भावा भयणींक ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भावा भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. तुज्या पुताच्या नांवान तांकां राखून व्हर. आमी सर्वांनी आमच्या बेसा प्रमाणे आमचे मिसांव काम धैर्यान जिवंक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरां भद्रती फावो कर. सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. देवादीन जाल्लेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक सासणाक विशू लाभय. कोरोना पिडे वरवीं ह्या दिसांनी देवादीन जाल्ल्या सर्व भाव भयणींक सासणीक प्रकाश फांकय. मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक बुजवण पाठय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बरदोळे दामपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा आमकां तुमीच ताय पळयता आनी मिसांव वावर दिताय. आमच्या मिसांवान तुजेर आमचो पुर्तो विस्वास आमी दवरता. आमच्या मिसांव वावरांत कितें गरज आसा तें तूं आमकां लाभय. संवसारी संगती विशीं आमी चड चिंता करिनासतना तुजेर बाबार्थ दवरून जिवंक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वच बापा हा नायल्या काणी जावन तुका ल्हान ती काणी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळ जावन तुका घाल बेसांव तूं तांचे येता रोकम. दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुज्या. दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुज्या. म्हणजे भाव भयणीनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्वद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नाक्या पयशेच्या दबास घुसखोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमगाळ बापा तुका उलो मारतले तुज्या पवित्र सभेच्या दिण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो आमी मोग भोगता. दोगार सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुठू भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaran sos serves por tu.
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय पवित्र घडी आता मी संभ्रमता मग भाऊ भयणीनो साध्य जाल्ल्यानी तें बिगलची भक्तीन ह्या पवित्र रितीन वांटेली जावनची ह्या संदर्भात कितेंय तुमी मागा खंडीत तुमकां फावो जाता म्हणलो भरवसो दवरून ह्या रितीन वांटेली जावया बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंतो तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगळता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर घसेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बरा आपर्तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुजी स्थगतीत अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती दिसो पती बागे वंजूचे बागे वता धर्मदुता बागे वंजूतात देवानी सर्व गळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची अजनमतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसकुलेले आमचे तां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देयकृण्याची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याला जोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. माय मग सुगुर्तू जाऊन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. सगळी दिंबी घाली हांगा पळया. इजवून आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समीस तांच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसारी येयल्ली. सत्या खातीर निती खातीर खोटेपणा विरोध, देवसरा विरोध, सैताना विरोध निस्वार्थीपणी झुजलेली आमा हर एकल्यानी तांची मिसांव काम करूंक उलो दिता ती. हे शिडयेचे जेवण हाका पयलेले सर्व आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद सुवेळो सुमीची मास निर्गती बुंड्या आनी वायन रुपार सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीक रुपान सुमियाक आमी सोकन घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेग सुकुमगार आमी सेवया. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये मो लालेवन मागता ये तूं सुम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघड रावला. तुझे घरी येऊन रावला काळजादार उघड रावला. रास्तू करया बिडारा निवास कर मोजा घरा. निवास कर मोजा घरा. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मगळ भावना भयणीनो, भावापूर बॅन भक्तीन हे मिसाच्या बलिदाना वांटे घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाच्या आशिर्वादा मागता. भावापूर बॅचे संगीत दिल्ल्या भाव मॅक्सी तुका देव बरें करूं. सगळे मिसाची मंडळ केल्ल्या आमच्या भाव जॉयसन आसूं उपकार बावडटा. वस्त वसलेल्या भयण विल्मा आसूं उपकार बावडटा. हे मिसाचें बलिदान तुमी माध्यम मुखांतर पळयचें म्हणल्यार रेद्यान चित्रीकरण करून तें प्रसार करतात. दिव्य आणि लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसं प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी कुट मादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादा मागता. मगळ भावना भयणीनो, इगर्ज्यो इल्ल्यो उक्त्यो जात्यो आसात. ह्या संदर्भार आमच्या पुणशेतांत आयताराचें मीस आमी आरंभ केला सकाळी 8 वरार. तशेंच मंगळाराचें मीस 9 आमी सुरू करता. सकाळी मंगळारा सकाळी 9 वरार एक मात्र मीस आसतलें. ह्या मिसांत वांटिल्ली सांग तुमकां आपोवणें दिता. उरलेली मिसां अर्शनची बरीच आसतली. हे मतीन दवरूंक तुमकां उलो दिता. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. आमची पुंतळ तुमी आयल्यार मात्र ह्या तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं मात्र तें चलता. देखून कांय तरी पुलनी पुलाची पाकळी दिवन आमकां आदार दिजी कोमो करीसे म्हूण ह्या मुखांतर तुमकां विनंती करता. तुमकां कांय तरी मोगाचें दान धाडूंक आसा जाल्यार हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी धाडचें. आमी खंडीत तुमचे खातीर मागतले. हांव तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आमी उबी रावया वा 7 दीस जालीं दिंबी घालया.
आणि तरी एक देवाचो आशिर्वाद जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोका. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरां करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एक बोटान एक कुटुंब जाऊन जियेव्या एक कुटुंब जाऊन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज परगट्या क्रिस्ताचे राज परगट्या. मोगन सेवे स्वार्थाभिने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवराने समस्याने सौम्याचेर मात बरवस्या सौम्याचेर मात बरवस्या. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोकां. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरां करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन वर्षाचे करवी निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी